जेजू आणि निकोदेमा मधले संभाषण आज सुवार्तेंत अपुर्बायेन सुरवात जाता. फारिजेवा तसल्या म्हणजे एका शिकपी जुदेवाक सयत जेजूच्या चिंतपाचो जोगतो गांच दुरूंक सलीस जावंक ना. निकोदेमूंच स्वता एकलो शिकोवणदार हे सुवार्तेंतच आमी वाचता. अशें आसता तो जेजूक शिकोवणदार म्हण मानता मात्र न्ही, जेजूचे शिकवणे थंय बोलता. आईचे सुवार्तेंत ह्या दोगां शिकोवणदारां मदें जावचें उलोवणें दोन हंतांचेर चलता. एकलो म्हणजे निकोदेम रक्तामासाच्या हंताचेर उलयता तर आनी एकलो म्हणजे जेजू आत्मीक हंताचेर उलयता. निकोदेमाक रक्तामासाच्या हंतांतावन आत्मीक हंतार चिंतूंक करचेंच जेजूचो उद्देश. जुआंवची बासस ही दोन विविंगड विरोधाभासाच्यो गजाली सांगाता गेलच्यो. आज तो रक्तामासाची आनी आत्मीक गजाली सांगाता घालता आनी हांचे मदलो तफावत समजोवंक उलो दिता. सगळे सुवार्तेंत जुआंवचे सुवार्तेंत ही प्रक्रिया चलता. विशेष म्हळ्यार जेजून चिंतचे परी चिंतूंक वा जेजून चिंतच्या हंतार चिंतूंक वा समजूंक जुदेव वा फारिजेव वा तांचे मुखेली सलवतात. देखून तांची सवालांय ना समजणी उच्चारतात. दाखल्याक जेजू आत्मीक तरान उदकान आनी पवित्रत्म्यान जल्मोवचे विशीं उलयतना निकोदेम रक्तामासांत आवयचे कुशींत परत जल्मोवचे विशीं उलयता. जेजूक समजोवंक, स्विकार करूंक, सतमानूंक आनी ताच्या राजांत प्रवेश जावंक आत्मीक स्वरुपान जल्मोवच्याची गरज जेजून आज दाखोवन दिल्या. रक्तामासाच्या स्वरुपाक जेजूचें देवपण समजना, पूण जेजू थंय विश्वास दवरल्या वरवीं आमचे थंय आत्मीक स्वरूप उदेता आनी ह्या नव्या स्वरुपान जेजूक आमी वळखूंक शकता.